नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. मायनिंग धोरण फाल्यां मंत्रिमंडळा मुखार हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे लीज रिन्युअल मायनिंग कंपन्यांचेर अधिभार धोरणाचो मसुदो तयार मायनिंग बंदी फाटी घेवपाचो विचार. उदका स्रोत इंजिनियर गोडबोलेच्या आत्महत्या केशीत काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकाराचे नाव पुलिसांनी घेतल्यो स्टाफ आनी घरच्यांच्यो जबान्यो कोलसांचो तपास सुरू. मोगोक सोडचो म्हण बीजेपीत सूर सुदीन म्हणटा युतीत कमीत कमी 10 वर्सां पर्रीकार म्हणटा कार्यकर्त्यांक दिसता तातूंत चूक कांयच ना. विष्णू म्हणटा थोड्यांक वस्तुस्थिती खबर ना. WRD खात्याचे मिशन स्वच्छ भारत सुरू. पणजीचो नालो नितळ करपाक सुरवात. महापौरान केली वॉटर रिसोर्स खाते आनी थळाव्या आमदाराची तासमपट्टी. फोंड्याचे क्रांती मैदान सारखे करपाक दिल्लो परवानो फाटी. फोंडे पालिकेन घेतलो निर्णय. प्रकरणाची चौकशी करूंक काँग्रेसीन पालिकेक दिला 15 दिसांचो प्राझ. आनी वास्को एक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो. रस्तो क्रॉस करतना 85 वर्साचे जाणटेल्याक बसीन दिलो धपको. ड्रायव्हरान काडल्यो फुज्ज्यो. खबरो विस्तारान. मायनिंग धोरण बुधवारा मंत्रिमंडळा मुखार मंजुरी खातीर येतले. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण लीज नूतनीकरण करपाची तजवीज धोरणात आसतली. त्याचबरोबर मायनिंग करपी कंपन्यांचेर सरकार अतिरिक्त अधिभार घालतले. पुराय गुप्त रितीन ह्या धोरणाचो मसुदो सोमारास सांजे तयार जालो. गोयची मायनिंग बंदी फाटी घेवपाचो विचारय ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जातलो. त्याशिवाय मोपाच्या RFQचो मसुदोय मान्यताय घेतलो. खण धोरण फुडले 48 वरां भितर जाहीर जातले. गोयच्या खण उद्देगाची दिखा ताचे वेल्यान थारतली. सरकारान धोरणाचो मसुदो सोमारा सांजे तयार केलो. खण खात्याचे अधिकारी आनी उंचेल्या पदावेले प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक पासून हे प्रक्रियेपासून सरकारान पयस दवरले. मात प्रुडंटाक धोरणाचे दिकेविशीं कांय गजाली कळ्यात. त्यो अश्यो: हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण लिजांचें नूतनीकरण. पयले टप्प्यान 28 लिजांचें नूतनीकरण. उरिल्ल्यांचो निर्णय नवे धोरणाप्रमाण. उरिल्ल्या लिजाविशीं केस टू केस आधाराचेर निर्णय. तेच बरोबर 2007 उपरांत जाल्ले सगळे मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायला. हे मायनिंग केल्ले कंपन्यांक परत लीज दितना तांचे कडल्यान कायदेशीर रितीन कांय येणावळ काडून घेवपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. अतिरिक्त अधिभार घालून नवी येणावळ काडपाचो यत्न. हो अधिभार लादपा खातीर खासा फॉर्म्युला. अधिभार खण धोरण अधिसूचित जाता त्या दिसा सावन. अधिभाराचे निश्चित स्वरुपाविशीं सस्पेन्स. हो अधिभार कितलो आसतलो, तातूंतल्यान सरकार कितलो पयसो उबो करूंक सोदता हे विशीं अजून सगळे गुप्त दवरला. मात 2007 वर्सा सावन लादप सारकें जावचें ना अशें भाजपांतल्या एका गटाचें मत आसा. लोकसभा वेंचणुकेन भाजपाचे जाहीरनाम्यान पासून पयलींच्या काळान केल्ले उद्देगाचेर अतिरिक्त भार घालपाक विरोध केल्लो. ताका लागून हो अधिभार भविष्या खातीर घालपाचो विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उदका स्रोत खात्याचो इंजिनियर किरण गोडबोलेच्या आत्महत्या केशीत काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकाराचें नाव येवंक लागला. बाबून शेनवाराच सकाळी त्या इंजिनियराक फोन केल्लो. ही गजाल अलेक्स रेजिनाल्डान स्पश्ट केल्या. बाबून आपल्या मतदारसंघातले एक काम खंय पावलां तें पळोवंक म्हण खंय फोन केल्लो. सध्या पुलिसांनी घरची आनी स्टाफ धरून 8 जाणांच्यो जबान्यो घेतल्यात. पुलीस कॉल डिटेल्स मागतात. बाबू मात मिडियाक तोंड दाखयना. उदका स्रोत खात्याचो इंजिनियर किरण गोडबोलेच्या आत्महत्येच्या केशीन काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकाराचें नाव आयिल्ल्यान ह्या केशीन वेगळें मोडण आयला. शेनवारा सकाळी आमदार बाबू कवळेकारान ह्या इंजिनियराक फोन केल्लो. काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान ही गजाल स्पश्ट केल्या. मात तो कॉल फक्त आपल्या मतदारसंघातलें काम खंय पावलां ताची चवकशी करपाक म्हूण केल्लो. As far as involvement of Babu Kawalekar, it is like this. Babu Kawalekar, I spoke to Babu Kawalekar in the morning and he told me that he's a nice man and that he had no differences with him of any sort. Still, the investigation is in progress and the investigation feels that there is anything, they should feel free that there is no any pressure from us or anybody to avoid any investigation. Now, as far as the allegation is concerned, phoned him and told him that regarding some work, and that work in fact
he had told him that tell his senior engineer, that is the executive engineer, to contact me. That was the only conversation which transpired between them. आमदार बाबू कवळेकाराक संपर्क करपाचो आमी बरोच यत्न केल्लो, मात तो फोनार पसून मेळ्ळो. पुलिशेचो तपास चल्ला. सोमारा सांजे मेरेन पुलिशेन घरचे आनी ऑफिसांतलो स्टाफ धरून वट्ट 8 जाणांच्यो जबान्यो नोंद केल्यात. पुलिशेन सध्या गोडबोलेचो मोबायल आनी ताचे लँडलायन फोन कॉल्सांची चवकशी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मगो बीजेपीची युती कमीत कमी 10 वर्सां उरपाची, जाय जाल्यार आनीक 5 वर्सां वाडटली म्हण मगोचो फुडारी आनी पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळेकारान स्पश्ट केलें. बीजेपीचो विधानसभेतलो अर्दो कार्यकाळ जाल्ल्यान मगोची साथ सोडची म्हण बीजेपींतल्यान सूर येता. ताजेर सुदीनाक विचारले तेन्ना सुदीन हें उलयलो. पर्रीकार म्हणटा कार्यकर्त्यांनी तशें म्हणलें म्हण चूक कांयच ना. विष्णू म्हणटा कार्यकर्त्यांक परिस्थितीची जाणीव ना. पळयात रिपोर्ट. 2.5 वर्सां उपरांत सरकाराचे कामगिरीचो अदमास घेवंक बीजेपीची निकतीच राज्य पावण्यार बसका जाली. थंय हो मुद्दो आयलो. बीजेपीचे स्वताचे 21 आमदार आसात जाल्यार मगो कित्याक जाय हो प्रस्न. मगो बीजेपीची वेंचणुके पयलीं सावन युती, मात आतां बीजेपीच्या कांय कार्यकर्त्यांक मगोची नसाय जावंक लागल्या. मिडियान हाचेर सुदीनाक विचारलें. तो म्हणटा 10 वर्सां तरी युती हालची ना, गरज पडल्यार आनीकूय फुडें वतली. आमची युती आसा आनी युती अभेद्य उरतली. This will go for next assembly session also. Yes, we told that minimum 10 years, further extend to 15 years. तांकां नाका म्हणल्यार तेणी काडली जाल्यार आयज पळय महाराष्ट्रानूय जाला तशें आनी खंय खंय जाला तशें. ह्या हेचेर हांव एट दीस स्टेज कांयच कमेंट करूं शकना, कारण हो जाचो ताचो प्रश्न आसा आनी ह्या प्रश्नाक आन्सर लोक दितले. तांकां प्रत्येकाक दिसता, प्रत्येक पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक की आपूण खंय तरी वयर वचचो आनी आपूण आपल्या ती खुर्ची मेळची, पूण तशें जायना. ते डिसायड करपी लोक वेगळे आसता आनी हे सगळें त्या डिसायड केल्ली लोकांनी ठरयल्लें आसा. आमदार विष्णू म्हणटा कार्यकर्त्यांक परिस्थितीची कल्पना ना. एमजीपी आणि बीजेपी या दोघांची निवडणूक पूर्व म्हणजे प्री इलेक्शन युती आसली. ती युती हा म्हणून या सरकार सुरू आयला. सरकार बरे तरेन चल्ला आणि या बरे तरेन सरकार चल्ला आसतना ही युती मोडची जावं तोडची अशें कोणें म्हणप म्हणजे मूर्खपणा. म्हाका दिसना हातूंत तथ्य आसा. पार्टी वर्कर्स ऑन इंडिविज्युअल बेसीस दे कॅन डू लॉट ऑफ डिमांड. कितें आसा वस्तुस्थिती कितें आहा ती लक्षांत घेवपाक जाय. Unless you don't understand reality, unless you put your feet firmly in the ground, you should not make absurd statements. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मात कार्यकर्त्यांनी अशें म्हणलें म्हूण चूक कांयच दिसना. Lot of people have different opinion. What is wrong if they express the opinion? फाटले वेंचणुकेन मगो कडेन युती नाशिल्ली तेन्ना सीट बीजेपी आनी काँग्रेसीक वांटून गेले. युती केल्या उपरांत बीजेपी स्वता 21 आनी मगो 3चेर पावली. मंत्रीपदां आनी चेअरमॅनशिपीन आशिल्ले कांय बीजेपी वाल्यांक दिसता मगो कित्याक जाय. मात दोनूय पक्षांचे फुडारी सध्याचे परिस्थितीन ती रिस्क घेवपाचेर कांयच उलोवंक सोदिनात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक वेळ.